गोविंद गावडे को गुस्सा क्यों आता है? प्रमोद त्याचो गुस्सारशें आमी खूब फावटी पयलां म्हणजे फर्स्ट टायम न्हू तेजे ऑडियो क्लिपू कातरतलो ऑफिसान येवन बी असले ऑडियो क्लिप म्हणजे ते ते मागीर क्लेम करूं ना आपलो म्हणून पण कळटा ते त्या टायमार ते सर्क्युलेट जातालें तें तेज्या पयलीं म्हाका दिसता पर्रीकराचे टायमा आसतले बॅड वर्ड्स दिले कितें कॅबिनेटान सुदीन सांगतालो सो अशे खुबशे इन्सिडंट जाता तेजे भायर आनिकू गजाली आहा म्हणजे ते इन्सिडंट जाताले तेजे कडल्यान घडटाले पण कोणी केन्ना गोविंदाचेर एक्शन घेवपाची वा ताका कॅबिनेटांतल्यान भायर काडपाची भाशा करूं नासली त्या टायमार आतां हे पावट प्रेरणा दीस आसलो आनी तो सतत एग्रेसीव भाशण करपी जेन्ना जेन्ना एसटी समाजाचो विशय येता आनी तेंचे मुद्दे मांडपाचे आसता तेन्ना तो खरेंच एग्रेसीव आसता आनी ते पोटतिडकीन ते मांडटा ते आमी विधानसभेनूय पयल्या वा विधानसभे भायल्या प्लॅटफॉर्माचेर पयल्या तशें ताका चान्सूय मेळ्ळा 5 वर्सां ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टर म्हणून काम करपाचें अशें ना की तो सदांच भायर उरला आनी तो काम करपाक पावना ते समाजा खातीर सो पयरचो प्रेरणा दिसाक तेणी डिपार्टमेंटाचेच विशय काडले पयले क्रावड ना आमचो जर आमी प्रोग्राम करीत जाल्यार आमचो कितले तरी 1000 क्रावड जाता डिपार्टमेंटाच्यान 2000 क्रावड हाडपाक जायना तेजेर ते उलयले बाकी थोडे एप्लिकेशन्स बी येयली जाल्यार कितल्यो कितल्यो गजाली मागता आमी वी आर लॉ मेकर ह्यो खुबश्यो गजाली ते उलयल्ले म्हणजे फक्त तो एस टी डिपार्टमेंटाक धरूनच नासलो एस टी समाजी बारीक बारीक कामाची एप्लिकेशनां तांकां खूब कटकटी टायम लागता ते हर्डल्स काडपाक जाय आमी लॉ मेकर आमी ते हर्डल अशे बी गजाली उलयल्यो मागीर तेन्ना फंक्शनाचेर येयले तेन्ना क्रावड नासलो भुरगीं हाडपाक जाय आसलीं डिपार्टमेंटाक एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक सांगून ह्या फंक्शनाक येवपाक तांकां आमच्यो स्किमी आमचे प्रोग्राम्स समाजा खातीर कशे कळटले ह्यो गजाली जावपाक जाय आनी ते डिपार्टमेंटाच्या स्टाफान करपाक जाय जांकां आमचे टॅक्स पेयरांचे पयशांनी पगार वयता तेंच्यांनी काम करपाक जाय अशें म्हणटा आसतना तेणें एक हें म्हटलं जाल्यार श्रमशक्ती भवना सकयल कॉन्ट्रॅक्टरां आपप आनी तेंच्यो फायली कितें घेवन त्यो करप तेणी पयशे म्हणना तशें पण तेजे कडल्यान कितें घेवन तें करप तें कळटा मागीर ते फुडें म्हटल्यार आतां एस टी भवन कित्याक जायना आतां पर्यंत इतलीं वर्सां पेंडींग आहा तेजें कांयच प्रोसेस फुडें वचना एक्चुअली एस टी भवनाचें आमकां हें खबर आहा तें कशें लिगल हितून आडकलां तें मार्क काडपाक जाय जाल्यार खुबशे काडपाक जाता पूण तें सद्या आडकलां सो तेणी सांगलें तेजो फॉलोअप कोण घेता फॉलोअप आपूण घेता फॉलोअप उठाचे हें घेता सी एमा कडेन इतलीं डिपार्टमेंटां आहा म्हणजे इतलीं डिपार्टमेंटां लक्ष दिवंक जायना अशें तेजें तें कळटालें तें क्लियर कट स्टेटमेंट आहा तो म्हणजे खूब डिपार्टमेंटांनी लक्ष पावना अशें आनी सी एमान एकदां इंस्ट्रक्शन दिलें की तें काम जावपाक जाय ऑफिसरान तें काम करपाक जाय कोणाचो बाबा काम करिना जाल्यार ताका आपूण हाडून विचारपाक जाय आनी आमी जेन्ना चवकशी करपाक वयता तेन्ना आपयता आनी काणयो सांगता म्हणपाक तेणी वर्ड यूज केलो एक्चुअली तो सी एमाचेर उलयलो ते डिपार्टमेंट सी एमाचेर सो तेज्यो फायली वा तेजे कितेंय गजाली तेणी उलयल्यो जाल्यार त्यो डायरेक्ट सी एमाक लागता सो इतली फावटी तेजी फाटल्यो कॉन्ट्रोवर्सी आहा पळय न्हू तेन्ना खंयच सी एम मदीं नासलो वा सी एमाचे आरोप नासले ते तेजे आनी दुसऱ्या कोणाचे रमेश तवडकर सुदिनाचे वा आनी कोणाचे ते ऑफिसराचे तशें आसतले हे पावट चड सिरियस जाले कारण तेजो आरोपूच डायरेक्टली इनडायरेक्टली सी एमाक लागता सी एमाचे डिपार्टमेंटाचे एडमिनिस्ट्रेशन ढसाळ जालां एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेप्स जालां अशे प्रकारचो स्टेटमेंट आसलो त्या खातीर हे गजाल मातशी हें जाली आनी त्या खातीर पार्टी रिएक्ट जाली झूप करून